गोंयांत मोटरसायकल पायलट सेवा खातीर ॲप आधारीत पद्दत चालीक लावपाच्या सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाआड विरोध वाडत आसा। मंगळारा मोटरसायकल पायलटांनी आमदार विजय सरदेसाय हांकां मेळून आपले प्रश्न मांडले। ह्या वेळार पायलट ही गोंयची वळख अशें सांगून सरदेसाय आनी ॲप आधारीत सेवा चालीक लावपाचो निर्णय सरकारान फाटीं घेवचो अशी मागणी केली। एक म्हणल्यार पायलट जे आहात मोटरसायकल पायलट हे फक्त गोंयानूच दिश्टी पडटा, हो प्रकार आनी खंयच ना देशांत। सो गोंयांत मोटरसायकल पायलट ते गोंयकारपणाचो भाग जाता। आमी गोंयची जी आयडेंटिटी म्हणटा ताजो भाग म्हणल्यार पायलट। तो पायलट तुका कर्नाटकान मेळना, महाराष्ट्रान मेळना। सो पायलट हो गोंयचोच प्रकार आनी ताका प्रोटेक्शन दिवंक जाय। प्रोटेक्शन म्हळ्यार कितें की आनी कोण पायलटांक लायसन्स दिवंक जायना, स्थानीक मनीसूच आसूंक जाय, आसा तितल्यांक प्रोटेक्ट करूंक जाय। तांकां परिगणान 2000 रुपया पेन्शन दिल्लें, ते पेन्शनूय आनी बंद केलें। सो हे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून जे आसात, जे कोण ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हळ्यार कोण, हाजे पयलीं खाजेकार, रेंदेर, पायलट अशें म्हणून पडते पडते नांव दिगंबर कामत घेतालो। तुमी सगळ्यांनी आयकलां न्ही। आता दिगंबर कामत मंत्री मंडळात मंत्री आहा। आता हे पायलटांचे कशें विसरलो? तुम्ही ऍप म्हणून हाडून होमोजिनायज करूंक सोदतात, म्हळ्यार भायल्यांक सगळ्यांक हाडून तो धंदोय काबार करूंक सोदतात। सो सरकारांची गदा हे पायलटांचेर घालपाची चिंतला, ते हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की ताणें ते आडावचें। हे जे तांचो प्रस्ताव ऍप जो करपाक सोदता ताजेर आता ते फ्रीज करचें। फुडलो सरकार आमचो येवपाचो आहा, ते सरकारान तांकां कशें प्रोटेक्शन दिवप ते म्हजे तकलेन आहा। ते कितें कशें प्रोटेक्शन ते हांव सांगना तुमकां आतां, पूण म्हाका खात्री आहा की हे पायलट जे गोंयकार, हांव गोंयकारपण म्हणटा, ते हांगा गोंयकार घरान आयिल्ले आतां। सो तांकां कशें प्रोटेक्शन दिवप हाजी ही येवजण आमचे तकलेन आहा आनी ती आमी इम्प्लिमेंट करतले। एट द मोमेंट सरकारांची गदा तांचे तकलेर घालपाक केल्या ती आडावची, हो हांव मुखेलमंत्र्या कडेन म्हणल्यार रिक्वेस्ट करता आनी डिटेल रिप्रेझेंटेशन रोखडेंच आज सांजचे धाडटा। आमकां परतून भाडें मेळपाक आसता खेडेगांवांनी कितें ते आमकां ते सिटी भितर काय आमचें जायना। आमचे पळय बाल भुरग्यांक आमी कितें व्हरतात ते आमकां मेळचें ना। आनी जे सगळे कर्नाटकाचे लोक आहा न्ही ते येवन ते हांगा झोमेटो हे ते करतात, ते येवन मागीर आमचे प्रासार रावतले तांकां दिलें म्हणटकीर कितें जे आमकां एक नाका। हो बिजनस तुमी गेलो आमकां स्टार्ट आसा बिजनस आमकां 50-55 वर्सां जालीं। आमी हेजेरूच आहा, आमी हेजेरूच आहा 50-55 वर्सां जालीं। 77 जावन आमकां हे कितें अजून आमी हे सोडूना, हेजेरूच धंदो करता, हेजेरूच बायल भुरग्यांक पोसतात। जितली परमीट गोंयांत दिला पळय तितलीच पुरो, आनी खंयच्याच स्टँडाचेर आनी खंयच्या कोणाकूच परमीट दिवपाची गरज ना, इतलें सांगता। कित्याक ते लोक येवन आमचे कडेन झगडी करतात मागीर। व्हॅल्यू आसपाना, कित्याक गव्हर्मेंटान पायलट म्हणून ताका बॅज दिला आनी परमीट दिला आनी स्टँड दिला आनी हे लोकलाकूच मेळटा अशें म्हणून गव्हर्मेंटान हें दिल्ली आसा। आनी तेजो अशें करून जर जालें जाल्यार तेजो व्हॅल्यू काय आसपाना। आज विजया कितें आयले तुमी मेळपाक? विजय हेच सांगपा येयलो, हेच आतां हांव जें उलयता तेंच सांगपा येयलो। आमकां हे अजिबात नाका, कित्याक आमचे जाणटे मनीस आसा आनी ते पार्सलां भितर आमकां पावपा पडटलीं। ती आमची जाणटे आसा, ते आतां हो एक जाणटो आसा पळय, हेजे कडेन ते 5 फ्लोर 6 फ्लोर वयर वचोन ते दिवपाक तो शक्य जावचें ना। एक जालें आनी थोडे जाण आमचे शिक्षीत ना आनी ते स्मार्टफोन यूज करपाक कळना, ऑपरेट करपाक कळना, ते भाडे कितें करतले, ते कशें पड करतले, तेंचे कडेन ते जावचें ना। आनी हेंच आमी सांगपाक म्हणून सरा कडेन आमी येयल्ले।